माझे नाव राजेंद्र शिवाजी देसाई। हांव गोमंतक उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष। त्यानंतर आज कारखान्याचे आम्ही थोडे शेतकरी थोडे कामगार आमचे मिळून आम्ही आज कारखाना सुरू केला। हो 46वो वर्धापन दिन आमच्या कारखान्याचो सोहळो। आज आम्ही अडचण आसतना आमची अडचण फाटी वचोन सरकारान आमचेर परत आमकां रिवोक जी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी नोटीस दिली रिवोक करून आमकां परमिशन दिल्लें आसा आणि आज आमी तो कारखानो सुरू केला। जर आमकां ही अडचण येवपाक खुबशीं कारणां आसली पूण ती सगळी आमची सोडली। आमी ETP प्लॅन्टू बसयल्लो तेजेरूय आमकां नोटीस मेळिल्ली तेजें आमकां परत परमिशन मेळोन आमच्या गोंयच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन दिलें तेंचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा। आणि आमचो जो गोंयचो ऊस आसलो तो आमकां खरोखर आमचो 1 म्हयनो लेट जालो ऑलरेडी आणि शेतकऱ्यांक खूबशें लुकसाण जालें। कारण म्हणजे एक म्हटल्यार आमी लोक जे हाडटाले ऊस मारपाक ते लोक आमचे सगळे आमी एडवान्स दिल्ले ते थोडे आमचे लोक पळयले आसा थोडे आसा आणि तांकां आमकां सांबाळपाक इतलो परिस्थिती आमची कठीण जाल्ली आसली तर आमी दिसाक तांकां आमकां एका लेबराक 300 ते 400 रुपया दिवचे पडटाले। तेन्ना आमी सगळे हे इतलो आमी त्रास सहन करून आमी आयज हो कारखानो सुरू केल्लो आसा आणि सगळ्या शेतकऱ्यांचो ऊस आमी हांगसर हाडून 4 तारखेक आमी दम करप चालू आसलो आणि आयज पासून आमचो 2300 टन येयल्लो आसा आणि भायर आमच्यो जवळ 10-15 गाडयो उबी आसा। तुज्या शेतांनी आमच्यो ऊस मारलेलो आसा तो आतां सद्या चालू आसा। हो कारखानो रितसर चालू जाला असो आमी गृहीत धरुया। आणि आमचे सगळे आतां मीट चालू जाल्ली आसा तुमी पळया मीट चालू जाल्या ऑलरेडी आणि आमचो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमी शेनवाराक करतले मोठ्या दबाज्यान आणि खंयच्याच शेतकऱ्यांक भिवपा जायना कितें पेपराचेर येवं कोणीय खंयचो स्टेटमेंट दिवं कारखानो बंद पडटलो म्हणून। जो मेरेन आमी आयज पसून संघटना जी काम करीत आसा तेन्ना कोणीच भिवपाची गरज ना। खंयचेच वटेन हो कारखानो आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर भाऊसाहेब बांदोडे मारलेलो आसा तो असोच आमचो चालू उरतलो। नोकरी ना काम धंदो ना म्हणटा पळय ते जमीन आसा ती स्वताची जाल्यार तेंच्यांनी 1 एकर सुद्दां चालू केलो जायत आमी कारखानो घेता। अर्दो एकर सुद्दां चालू केलो आमी कारखानो घेता कित्याक आमी खंयचीच अडचण धरुना। कोणी ऊस लायलो की आमी हांगा कारखानो घेतला आनी हो कारखानो आमकां भाऊसाहेब बांदोडकरान कितें दिलो आमच्या शेतकऱ्यां खातीर हे करून दिलें पूण आयज खरें म्हणचें जाल्यार शेतकऱ्यांक इतले एकूच क्रॉप म्हणटा ते उरला म्हणटा ते आमचो ऊस। ऊसाक हो कॅश क्रॉप हेका आमकां केन्नाच ऊसाचो रेट आमी आमची संघटना जाल्या कारण हितून तर आमी केन्ना देवूं ना आमी वाडयत आसा रेट आणि तेन्ना ह्यान फुडें आमी रेट वाडयत रावतले देंवोवचो ना आणि कारखानो म्हणटा तो केन्नाच बंद करून दिवचो ना आमी आसू तरी। तेन्ना दत्ताची कृपा म्हणुया आयज दत्ताचो दीस बरो दीस आयज ब्रेस्तार आसा दत्ताचो दीस तेन्ना आयज बरे भशेन आमी कारखानो चालू केलो। आमी शेतकरी आणि थोडेशे शेतकरी येवन आमचे कामगार भाव सगळे मेळोन आमी हो काम राजेंद्र बाबा आयज ट्रायल मारल्या तुमी काय आयच्यान सुरू केले? आमी ट्रायल बी आयच्यान ऑलरेडी चालू जाला ऑलरेडी